Actions speak louder than words. वा कर्ण्यो उतरांच्या की बळादीक तारण उलयतात म्हणली इंग्लिश सांगणी जूज एक सारकी वंबता. सुवार्तेंत तो बिलकुल उलयना, बगार ताच्यो कर्ण्यो मात्र उलयतात. आनीकी कांय विंगड रितीन सांगचें तर ताच्यो कर्ण्योच उलयतात. मातेवाची सुवार्ता आमकां जुजेच्या मोगार पडूंक करता. मातेवाचे सुवार्तेंत जुजेक पडलेली ती दोडी सपनां आसात. ताची ही सपनां एक उगडापण वा देवानुभवूच म्हूण आमी जाणाव. जुज एक सपनांनी मेळचो ती दोडो संदेश मोटव्यान सांगचो तर उठ, घे आनी वच अशें म्हणयेत. हर एक पावटी ताणे न्हिदेंतलो उठोवंक, जेजूक आनी मरयेक घेवंक आनी बडव्यान सांगल्ल्या गावाक वचूंक आदेश मेळटा. आनी दुसऱ्याच स्वासान सुवार्तेकार जुजेन तक्षण बडव्याचो आदेश जारी केल्ले विशीं विवर दिता. मरी आनी जेजू बाळक हांगासर संपूर्ण तरान जुजेचे जतनेकाल आसात. भाग्यवंत कुटुंबांतले मरयेचो आवयचो पात्र आमी सारको जाणाव. सुवार्ता आज कुटुंबांत बापायचो पात्र विवरिता. लुकाचे सुवार्तेंत मरयेन बडव्याच्या उतराक सई घाली वय, पूण जुजेन मातेवाच्या सुवार्तेंत ती 3 पावटी सई घाली. भावार्थाचे नदरेन बापायचो पात्र 3 पावटी परजळ्ळो. भाग्यवंत कुटुंबांत जुजेचो पात्र मौन दिसत, पूण तो भोव क्रियात्मक. जुजेची जबाबदारी तक्षण आनी वर्ती. देवान हे संवसारी येवंक एक आवय गरज आसली. त्या पुतान जिवंत उरच्याक आनी बाचाव जावच्याक एक बापूय गरज आसलो. देवान आपल्या पुताक दिताना एके आवयकी दिलें आनी एका बापायकी दिलो, वा तांचे जतनेकाल तांकां दिलो. भाग्यवंत कुटुंबांत अशें जुजे एक एक्शन हिरोस सै.